अनिकेत कित करता? सो गायज आम्ही काणकोण रेल्वे स्टेशनार आसा सारकेच मरे. सो गायज आम्ही काणकोण रेल्वे स्टेशनार आसा आणि अरावंड 8 जावपा 10 मिनटां आसा आणि आमची ट्रेन आणि एक 2 मिनटान पावतली. अरे पावली रे खबर आहा रे. अरे मुखार आहा. सो आमकां घरा कडेन येतालो बेजार. सो मातशें फ्री आसले सो आमी म्हणलें की कारवार भोंवपा या. बेरोजगारी ऑन टॉप. हय बेरोजगारी ऑन टॉप. सो हेज्या पयलीं बी गेले आसा आमी आनी आतां परत्यान वयता खूब तेंपान वयताय. हो आमचे मित्र सायदेव. हाय म्हण मरे. हाय. या दिश्तो खूब तेंपान ब्लॉग काडला म्हण चिंतलें की एक टायमपास ब्लॉग काडया. सो ब्लॉग घालपा जाय आतां. वचपाक न्ही फाटल्यान. सो काणकोण मेळ्या एक वरां बरें. सो काणकोण आनी 1 वरान मेळटा तुमकां आमी. सो ट्रेन 1 मिनीट सारकी 1 मिनीट अशी थांबली आनी स्टार्ट जाली. वे टू कारवार. तर आमी पावले आसाय लोलयां. अजून म्हणल्यार आमी गोंय सोडलें ना आनी 1 मिनटा भितर रकडी देंवतली. सॉरी 1 मिनटा भितर पडलो सिग्नल पडलो. पुराय ट्रेन अस्नोटी स्टेशनाचेर खाली जाले आसा. अर्धान जे लोक कामाक गेले ते तेंची घर पावले. तर आमी कारवार पावले आसाय पूण सिग्नल पडलो असं म्हणून आमकां रोवपा पडलें. कारवार पावून सुद्दां हें जा इतली वेळ थांबप म्हणल्यार टायम वेस्ट न्ही रे. कर जायना मरे. हय मातशें वेगळें दिसता तुका कारवार आतां. येयला बरें तेंप ताका लागून मातशें रिनोवेशन केल्लें दिसता. आमची ट्रेन आसा पळय ती काणकोण साकून कारवार एक 25 मिनट्सान पावली. 20 to 25 मिनट्सान. बट कारवार स्टेशनाच्या मातशे फाटी थांबली दुसरी ट्रेन वचपा आसली म्हणून. सो हय रोखडे एक अर्दवरा भितर पावला आमी. आतां 8:30 जाली आसा. आतां खबर ना आनी एक अर्दवरा अशी आमची ट्रेन सुट्टी आसता. आमी आतां वयर स्टेप्स उरता म्हणून अशें येयला. पयलें कांय ना स्टेप्स आहा अशें आसा. डेंजर व्यू मरे. व्यू सा डेंजर म्हणटा. रोया म्हणटा पळोवपाक. ही आमगे ट्रेन न्ही रे. उजो म्हणल्यार गेली ना मरे ती वचपा न्हू. हेगे व्यू पळय रे डेंजर मरे. हेगे व्यू पळय रे. आमगे जशी बस स्टँडा गाडी दवरता पळय तशी आमगे रेल्वे स्टेशनांतल्यान हिंगे रेगुलर हे. तर 9 जावन 15 मिनटां जाली आसाय आनी काही क्षणां भितर आमगे ट्रेन येतली आनी आमी पावतले काणकोण. सो आतां हांव टिकेट काडपाक वयता. 2 आसनोटी 2. सो गायज आमी कारवार मातशे डिसएपॉयंट जाले आसाय कारण आमी चाय पिवपाक 3 शॉपांनी गेले आनी एक शॉपान गेले तशें म्हणपाक लागलो दुसऱ्या शॉपान वच. दुसऱ्या शॉपान गेले तसो तिसऱ्या शॉपान वच. सो आमकां चाय ना कॉफी ना. सो आमी बसले आनी ट्रेनी वेट करताय आनी ट्रेनूय पावना. 9:20 जाली आनी आमगे ट्रेन अजून पावना. आज आमी काणकोण पावना आसता. 10चे पयलीं पावना आसता ना रे मनीस आमी. करपा अशें कांय ना हिंगा कारवार सद्या. आमी येवन सुशेगाद बसले आसाय आनी खंय भोंवतले इतले रातचे. बरें आसा मरे मातशी. आमी येयल्यात हय हय हय. ही मातशी लग्जरियस अशी एज कम्पेर्ड टू दॅट. बरोबर. सुपरफास्ट ट्रेन ना ती पयली एक्सप्रेस. सो गायज आमगे एक्सप्रेस ट्रेन 9:32 चलपाक स्टार्ट जाल्ली कारवार. चलो
आमकडे पावतले काणकोण काय आमकां ट्रेन जाय जाल्यार थांबोवपा सुद्दां मेळटा इझी कांयच करपाना ट्रेन थांबोवपा खातीर कांयच करपाना जस्ट आतां टच करपाचें रावकून दायता मातशें दाखयता धर कांयच करपाना जस्ट सिंपल थांबली ट्रेन दाखय ट्रेन थांबली जाय ट्रेन थांबली ट्रेन थांबली आचलं मातशें टच करप अशें करून टच केली की ट्रेन थांबता ओड्या रे यार म्हाका एक सांग आतां ट्रेन थांबली आहा न्हू आतां ती ओडला कितें जातलें आतां ओडली काय खबर ना म्हणल्यार फायन ना म्हणल्यार काय न्हय हांवें कितें दाखयलां दीस इज फॉर युअर जनरल नॉलेज की आमी ट्रेन जेन्ना एमर्जन्सी आसता तेन्नाच ओडपाची आनी फायन घेवपाची सो आमी 24 मिनटां भितर कारवार साकून पावले काणकोण पता है हमें क्या बोल रहे हैं पता है हमें पावले आमी सगळे पावले अर्दवरा भितर हे वच हमको वर्स येता ना आमगे फ्रेंड आमी ट्रेनी आसले म्हणून अबे आमगे यश फ्रेंड ह्या ट्रेनी आसलो आमी फक्त एकूच जाग्यार आसले आमी मुखार मुखार आसले दिसता जालो मरे ट्रीप मुर्डेश्वर ए यश तू एकलो गेल्लो हे तर येस आमगे जाली बारीकशी पासय टायमपास एंड आमगे हिंगा ब्लॉग सोंपता गुड नायट